ओम स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्योजात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कोणाल की वीडियो ऑन असं चिके बंद करा ती। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया हीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेगण हो, नेहमीच रिवाजाप्रमाणे आज आम्ही मनाचे श्लोकालेखन सुरू करूया। आज 47th श्लोक असो। आता 47 दोन 56 ताई एक 10 श्लोक ते राघवागल दास सर्वोत्तम राघव कशी राघव हा सर्वोत्तम कशेस आणि तागल दास कशी ओळखचो तागल लक्षण कशी आहे सर्वोत्तम लक्षण सर्वोत्तम सेवेन तशी लागल लक्षण कशी हे कळका म्हळ खातीर तोच्या जी दासबोधान तुय विशय आसा त्यामीत आमी तर गमटे करून समजून घेवया। सर्वोत्तम राघवाल दास कळका म्हळ खातीर तागल थोडी लक्षण सांगल्यान ती की तागल भितरी अंतरांतून ज्ञान आणि भक्तीचो दिव सदैव जागृत असता। नंदादी मंद तेवत न्ही तशी अशी प्रखर नाही जाल्यार ताजी प्रकाशाची किरण तागल देहाचेर पडटा तिची ताजे तेज भितरल्यान जे येता प्रकाश
ते प्रकाश आहे की काळोख ना जाता तशें म्हणजे नैराश्य एक कसले असले भाव त्या मनुश्या गेल्या दासागल रामागल दास जो असो तागल चेहऱ्याचेर केन्नाय येना ती अंतरी गेलिया अमृत बाह्य काया लखलखीत अंतरस्थिती बाणता संत लक्षणे कैसी. ही सिद्ध लक्षणं मुखार 10 श्लोकांतूं तांणी सांगल्यात संक्षेपान सांगल्यात जाल्यार ही लक्षणं कोणागेल्यान प्रत्यक्ष पळोवच्या मेळटा ती श्री समर्थांतल्यान. श्री समर्थ तशी आशिल्ले तांगेले आमी नंतर परत चरित्र घेवया. पयलें हांवें तें कल्लें पयलें लक्षण केलें 47th श्लोक. मनी लोचनी श्री हरी तोची पाहे जनी जाणता भक्त होऊ निराहे गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आता मुखाली हो धोर न्हू 56 ही शेवटची लायन एकच जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. धन्य म्हळ्यार कळ्ळें की धन पासून धन्य जालें शब्द. धन म्हळ्यार जें आमकां मेळोवंक का म्हूण दिसता मेळचें आवश्यक आसा ताजो मस्त उपयोग जाता जिवनांतूं ती वस्तू मेळ्ळ्यार आमी धन्य जातात. तशी ती कसली पयस न्हय जाल्यार मनी लोचनी श्री हरी तोची पाहे तागेल मनांतूं आनी दोळ्यांतूं भितरी भायर सगळे कडेन श्रीराम आसता. कित्याक म्हळ्यार आतां समर्थ हांगेले तरी स्वता श्रीरामूची सद्गुरू आशिल्लो तांणी पांयार बसकारून 5 वर्सां चेरडाक जप दिलेलो रामनामाचो. आनी मागीर कळ्ळें जालें गुरु कृपा अंजन पायो मोरे भाई पायो मोरे भाई राम बिना कछु जानत नाही गुरु कृपा अंजन अंतरी राम बाहिर राम जहाँ देखूं तहाँ राम ही राम गुरु कृपा अंजन. तशी कडेरी संतांग सहवासान कोरका संतांग सहवासांत आसका कायम तें इतकल जाता वासनेचे बीज जळोवनी जाय ते आमचेसल्यांनी तरी असले जे सर्वोत्तमागल दास आसा ती तांगल सहवासांत आमी रावचो प्रयत्न करका म्हळ्यार कळ जाता सहवासान प्रेम लागता म्हणटा ती. आतां मस्त अरेंज मॅरेजीस आसता ती मस्त लव मॅरेजीस आसता ती मस्त फक्त लव मॅरेजीस फेल जाता ती जाल्यार अरेंज मॅरेजीस बरी चलता ती कल्ल्याक तांगेले सहवासान गमटें प्रेम वाडीक लागता. आनी हांगा कळ जाता मस्त अपेक्षा वाडटा ती लव मॅरेजांतूं तो अशी तशी नवीन आसता तेन्ना चंद्रमुखी म्हणटाले खंय कड्डेरी सूर्यमुखी जाली लग्न जायना फुडें कडे पळयल्यार ज्वालामुखी जाली खंय. तशी लव मॅरेजान तशी जाता मस्त फंता आनी ते फेल सुद्दां जाता ती जाल्यार हांगा कशी कळीची अशी फूल उमलता न्ही तशी ते भाव ते प्रेम ते रामा बद्दलचे प्रेम देवा बद्दलचे प्रेम आतां विंगड ना ती जोडसून तुमी ते प्रेम डेवलप कर येद. मिराबाईन आपणाक बामूण म्हळें रामाक कृष्णाक हां कबीराने अशी हेंची कल्ले पूण ना ते जोडलेंची प्रत्येकाने. आनी कोण मित्र म्हळें कोण आनिकल म्हळें अशें कर न्हू तरी ते दोळ्यांत दोळ्यांतूं तागेले वागण्यांतूं तागेले चेहऱ्याचेरी मनांत जें आसता तेंच भायर दिसता. मनांत जर टेंशन आसलें न्ही तर तें ताबडतोब दिसता खंय जिवा दूख आसल्यार ताबडतोब चेहऱ्याचेर दिसता. खंय तूं दुखतास वे म्हूण कोणें विचारता ती कळटा मनशाक कितले निपयल तरके कळटा. तशी प्रसन्न आसल्यार मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण कसले मेकअप ना कसले ना जाल्यार प्रसन्न हासप अशी हास एकदम तोंड भरून हास म्हणटात. 7 मजली हास्य न्ही रावणागल वरी जाल्यार दिल खुलास मोकळ्या मनान हासचें. हें खंयचोय दुसरो प्राणी हासूं शकना फक्त मनुश्याकच तें वरदान आसा आमी ताजो उपयोग करून घेवंक. तशी आंतरीक
आमगेलें हें जावंक डेकोरेशन सगळें. तर तांणी सांगल्या मनी लोचनी श्री हरी तोच पाहे जो जनी जाणता भक्त होऊन राहे. आता जाणता भक्त म्हळ्यार कसलें? अंतर्बाह्य राम रूप भोर नाशिल मिती तागल्या ताका ज्ञानी म्हण येद किंवा भक्तय म्हण येद. भक्त म्हळ्यार कसलें? जो देवांत एक जाला तो भक्त. आनी ज्ञानी म्हळ्यार तोची. ज्ञानी म्हळ्यार कसलें? ज्या हाका श्रीरामाल प्रत्यक्ष अनुभव आयला तो ज्ञानी न्हय. ज्ञान म्हळ्यार अनुभव. हांगा प्रत्यय आयला. त्यामुळे ती ज्ञानी आनी भक्त जेन्ना अनुभव येता, जेन्ना आत्मज्ञानी जाता ती तावळी ज्ञानी विंगड भक्त विंगड अशी भर ना. तो जाणता भक्त जाता. जाणता भक्त तावळी ताका कस नमुन्याची तागेली बैठक आसता. तागेल हातूं ज्ञान आनी भक्ती एकरूप जालेली आसता. ती पूर्ण ज्ञानी आसून सुद्दां ताका खंय ताका सदा बोलण्या सारखे चालत आहे अनेकी सदा एक देवास पाहे सगुणी भजे. गुणी प्रीती राखे. गुणी प्रीती राखच्याक ते श्रीराम म्हणा तुमी जे आराध्य दैवत आस तागेले गुण इतले गोमटे आसती. ते सोयराबाई संत सोयराबाई ती म्हार म्हणून तिका मंदिरान प्रवेश दिनी पाप खंय खंय थावन ती हांगा येवन आयली हांगा पंढरपूर. तिका मंदिरांत वचूं दिनी पाप भायर बशिली. ताळ ती म्हणाली कल रे तूं देव तूं कितलें तूं म्हाका पळय म्हणून हांव आयली. तूं थंय बसून कल करता यो की म्हाका मेळूक. म्हाका ही भितर येवच्या जायना दिना ती पण तुका तर भायर येवचें जाता न्ही. तर देव प्रत्यक्ष जालो तिगेल सुमार. तिगेल मुखार प्रत्यक्ष जाला. आनी ती म्हणटा अवघा रंग एक जाला रंगी रंगला श्रीरंग अवघा रंग एक जाला. हो जाणत भक्त. भक्त आनी ताका समज ताका सगुणा प्रेम आसत जाल्यार ताणें साधन सून साधन गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा. साधन म्हळ्यार कसलें? नामस्मरण कल्वाचन हें साधनेक सुद्दां क्रम आसता एकेकाची. श्रवण जाले नंतर चिंतन मनन निधिध्यास तशी वर्तणूक हें कोर न्हू तांचो क्रम आसता. श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम पादसेवनम हो एक क्रमाने साधना करता. तर तो जो आसा तो धन्य जालो. कोण तरी जो गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तान्ने ध्याना बसल्यारी ताका ध्यान करू जाता मन हरपले सगुणी जाहले गुणातीत गुणातीत ध्यान करू जाता. राम माझे मनी राम माझे ध्यानी शोभे सिंहासनी राम माझ्या ध्यान करू जाता. तशी तर समर्थ म्हणटा ती जिवीचे सांगणे हितगुज देवा खंय वचूं नाका हांगा मगल सिंहासनाचेर बैस. कल्या म्हळ्यार मगल सगळे कडेन हांव कोरून सगळीं काम केल्लीं सगळें एक चल्लो वयांत आयला भायर वचून सगळें काम करता आनी घार येवन आवसुल्याक नम्र जावन तिगेल्या पांया म्हळ्यार बैसून आज कलकल जाल्लें म्हणून सांगता. अशें एक संत आसा ती तांगेल आवसूक आर्थरायटिसाने 27 वर्सां निद्दल कडेची. आतां नांव घेना कळतल्यान कळटा आमी तांकां पळयल्या अजुनूय पळयता आसत. आनी ती पाप तरी तिका सोड वताले कॅरटेकर दवरलेली उपाय नाशिल्लो. जाता आमी खंय खंय कसली शिकोवन आयली न्ही घार येवन बैसून तिका सांबोवन तिका न्हिदावचें तिका सगळें काम करचें तिका न्हिदावचें आनी आज कलकल कोरून आयलें मा कलकल सांगलें प्रत्येक तिका सांगचें. हें आत्मनिवेदन गुट्टू ना तांतूं सगळें म्हळ्यार तिगल सुद्दां कानार घालचें तिगेले आशिर्वाद घेवचे. म्हाका मस्त कळटा न्ही आवसूल्या थंय आयलें आवसून तो श्रीराम आसा. आई तूं आशिर्वाद दी त्या आशिर्वादांत जोरार हांव सगळें करता.
अशी. आणि एक काळ अशें येता तो राम भितरीची स्थायीक जाता आमगेल्या. आतां तशेंच जर मस्त जाणटो ज्ञानी जाला, मस्त ज्ञानी जाला जाल्यार तो जर भक्त ना, ताका भक्ती कळना, भावना ना, तर तें ज्ञान वृक्ष जाता. तो शब्द ज्ञानी म्हूण येद. विद्वान पंडित पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय. तशी प्रेम ना ताका, ताजे पेक्षा भोळ भाव जा. एक एकल्यांक कल जाता भोळो भाव आसता, मस्त भक्त पण ताका दिसता हांव फक्त भक्ती करता न्हय, पुरे देव दितलो म्हाका, आनी कसले जाणची वर न्ही, म्हाका कसले करची वर न्ही. तो सहज ताका चुकून चिक्के पाय घसरलो, प्रपंचांत कसले प्रसंग आयले, ताबडतोब अरे तुगेलो देव सळ करता न्ही जाल्यार मागून घे रे म्हणून. आमी देवा ते मागून घेतात, म्हजो चेडो अशें जावो, हांकां तशें जावो, नाती गेलें लग्न जमो आनी कसलें असलें सगळें प्रपंचाचें. म्हळ्यार ती अंधश्रद्धा. आनी तो देव पावता, देव पावता, पावना अशी ना. जाल्यार ते पावना पडे आनी आमगेले अपेक्षा वाडटात आनी आमी फक्त त्या देवाक देवूच देव आमी करतात. त्या श्री रामाक आमी ताका देव, ये देव, वो देव, वो देव, तो दिवचे खातीर ना, तो दिवचे खातीर ना, तांचे खातीर ना, पण तो भोवन भोवन दिता. मागनातिल्यांक सगळें दिता तो, मागनातिल्यांक सगळें कांय दिता. तर तशी तो जो आसा तर भक्ती जावंका, ज्ञानय जावंका, भक्ती जावंका, पण भक्ती ज्ञानपूर्ण भक्ती जावंका. म्हळ्यार हांव कल करता हाजी जाणीव आसका, ज्ञानी भक्त जावंका, जाणता भक्त जावंका. म्हळ्यार मात्र आनी तो जाणता भक्त कशी जातलो, तरी गुणी प्रीती राखे. गुणी म्हळ्यार सगुणांतू प्रेम. रामाल मुर्ती दवरली, कृष्णाल मुर्ती दवरली, ताजे मुखार मनसोक्त पूज केली, मना पासून पूजा केली, आनी तांतूल जे आमगेली श्रद्धा त्या मुर्तींत उमटून ताजी पूज केली एक मनाने. आनी कड्डेरी आत्मनिवेदन, समर्पण त्या देवाक. मुखार साधन केले तरी विसर्जन, विसर्जन म्हळ्यार कसलें, ताका पुनरागमनाचें म्हूण नुस्तें हाडलें की जालें ना, तशें जायना बा. देवा तुगेल ही जाग, तो जाग तुगेल न्हय, हांव कौतूक करूंक म्हूण तुका हांगा बसयल्या, जाल्यार परत येवन बस न्ही म्हगेल्या हृदयांत. पळय कितली जाग दवरल्या हांवें, म्हाका तुजे शिवाय कोणेय ना रे, येवन बस आनी म्हाका गायड करी, खंयचेय हांग तूं. मला मस्त प्रीती आसा तुजेर. मगल साधन येत खंयची पाय घसरच्या दिव नाका, कळ्ळें. तर ते इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना. हें मागून घेवका समाधान म्हाका. म्हाका हें मेळ्ळ्यार समाधान, तें मेळ्ळ्यार समाधान, म्हाका समाधान जायशी दी न्हय. देवा तूं कसलें दिता, तांतू हांव समाधान मानून राख अशी म्हाका ती बुद्धी दी. तें समाधान दी, कसलें दिवो तांतू केन्नाय पॉझिटीव पळोवचें, हें दी. अशी करतलो तो धन्य, तो दास सर्वोत्तमाचा. सर्वोत्तम कोण? प्रत्यक्ष परमेश्वर, तो सर्वोत्तम, तो अंतरात्मा. अंतरात्मा सुद्दां देवची, प्रत्यक्ष देव तो. तर तागल आमी दास्य केल्यार तो आमकां सगळं योगक्षेमम वहाम्यहम म्हणटा. योग म्हळ्यार सगळें मेळचें हें पळयत तो, आनी मेळ्ळेलें क्षेम म्हळ्यार क्षेम व्हरतले, टिकतले हांवें तो देवूच पळयता. तरी तांणी तत्समर्थ म्हणटा ती, मनी लोचनी श्री हरी तोच पाहे, जनी जाणता भक्त होऊ निराहे, गुणी प्रीती राखे क्रमू साधनाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी आमगेलो दासबोध आल्या वळया. दासबोधायचो हो म्हणटस तो खंयचेय केल्यारी पेडा कसा खावा, कुठूनही खावा, खंयच्यान खाल तर गोडू लागता म्हणून. तशी समर्थांगेले
प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर तोलून मापून घालेले जाल्यार सहज बरयले सहज सुचलेले. आतां हांगा सर्वज्ञ संघ जाल्ले पयलीं. हां ते मनशाने सगळ्या नमुन्याचे शिक्षण घेवंक सर्वज्ञ जावंक. म्हळ्यार नुस्तें हें न्ही, अंतरात्मा इतलो बहुरंगी अंतरात्मा सर्वज्ञ आसता. तर ताल्ल्यागी तुम्ही तशीच मस्त शिक्का, सगळे प्रांतांतू शिक्का. आणि त्या विद्येचे कोण म्हळ्यार जाणकार आसत की तांचल्या वचून गायन शिकचे स्वय गायनगारील्या वचका, तबला शिकचे स्वय तबला वादकाल्या वचका, पोंचा शिकचे स्वय एक्सपर्ट स्विमर आल्या वचका, आणि कले शिकचे एक्टिंग शिकचे तर एखादी कलाकाराल्या वचका, राजकारण शिकचे असल्यार मुरब्बी मनशांक गेल्या लागीं सहवासांत राबून डाव पेच शिकू मेळटात. लेखक जावंचे आसत. समर्थांनी अंबानी म्हळें चेडू कले शिक्का निशिल्तो कोणाल की घारा काम करता पडताल पाप जाल्यार हुशार आशिल्लो. ताक तांणी हें केलें, लेखकू म्हूण तयार केलें. सबंद दासबोधू ताणें बरोवन घेतला आनी बरयता ताका पाठ जालो कल्ल्या गेले न्ही. तो पाप सगळो दिवस हांगेर ते दासबोधाचेर चर्चा वाचन चलतालें. तो येवन बसनाशिल्लो. तो खंय गडार उद्दां भरचेस ते उर्मोडी नदी खंय की 2 किलोमीटर अंतरारी गड देंवन 2 किलोमीटर वचून हळहळे हंडे एक खांद्यारी एक माथ्यारी अशें घेवन येतालो तो 2-2 हंडे इतलें चडचें आनी उद्दां भरत पडचें. तें कोण करचें? तावळ ताका ताकत जाय न्ही म्हूण समर्थ ताका केन्नाय पुनपोळ्या पुरण आसता न्ही चण्या दाळी आनी गोड तें ताका पुरणाक गोड ताका खावचें दितालें. ताका ताकत वाडका म्हूण शारिरीक ताकत वाडका म्हूण. तो सगळ्यांक जाळ येतालें. हो पळय हो डाळगप्पू म्हूण नांव घालेलें ताका. डाळगप्पू कुठे दिसत नाही, तो कसा दिसणार, डाळ खायला बसला असेल म्हणून. तावळी समर्थांनी ताका पयले खंता. आनी हाजे अमूक विशया वेले दासबोधान कसले सांगल्या खंयच्या पेजार सांगल्यार सांग. ताणें घड म्हणून दाखयलें. पयलीं बाकीच्यांक विचारलें तांकां कसलें गोतना. ती नित्य स्टडी करूं बसतात समर्थां सांगा जाल्यार तांकां गोतना. पण हांवें म्हूण दाखयलें. तशी समर्थांगेर सहवासान तो तयार जालो. ताणें तयार केल्लें तांकां कळ्ळें. तशें हो अंतरात्मा सगळे हातूंत नटला. आतां निस्पृह शिकवण म्हळ्यार समाज तिसरो असो. हे निस्पृह म्हळ्यार मस्त हातूंत निस्पृह म्हणून आयल्या. निस्पृह म्हळ्यार कसलें तरी ट्रान्सपरन्सी. खंयच्यान कोणाकले मिंद जावचें ना. डिझायर्स ना, ती स्वार्थीपण ना, मुख्य म्हळ्यार स्वार्थ ना. वेस्टेड इंट्रस्ट ना. इंग्लिशान सांगल्यार बरें कळटा न्ही, मराठीन सांगल्यार तितलें कळना मनशाक. इंग्लिशान फॉरेनर्सान सांगल्यार समज कळटा. वेस्टेड इंट्रस्ट ना. तशी तर तें कशें आसता म्हण तांणी सांगलें. दासबोधांत हाजे पयलीं सुद्दां 11व्या दशकांतू 14व्या दशकांतू 15व्या दशकांतू 3 पंथां निस्पृहा बद्दल लक्षण तांणी सांगलें. ती सुद्दां आमी पळोवया. आनी कड्डेर तांणी हांगा निस्पृह म्हळ्यार कसलें तर निरीक्षस का. जो कोण निरीक्षस की म्हळ्यार इच्छाची नातवे इच्छस लोकांक कल्याण जावंका ही एक इच्छा. निस्वार्थी स्वता स्वार्था पायी पारदर्शक वागचें म्हळ्यार कसलें एक पयशा मामला सुद्दां सम हिशेब टिशेब बरय एक पयसो खावंच ना. आनी हो अंतरात्म्या वरें आसता खंय निस्पृह मनुश्य म्हळ्यार महंतान तशेंच का, लिडरान तशेंच का. समर्थांगेर भयंकर कटाक्ष आशिल्लो. तांणी मस्त मठ निर्माण केले. मस्त देवळां उबारलीं, हनुमंताल देवळां केलीं, हें केलीं. प्रत्येक मठांत एक मठाधिपती नेमलेलो. तो मठाधिपती कशेंच का तर निस्पृह आसका. निस्पृह म्हळ्यार कसलें अंतरात्म्या वरी. अंतरात्म्या वरी म्हळ्यार कसलें तर तो अंतरात्म्याक स्वताक अशें कसलें इच्छाच ना. फक्त सृश्टींत जिवांक ज्यो इच्छा आसत की त्यो पूर्ण करचे खातीर तांकां कलेपणांत मनशाक कलकल करता म्हूण दिसता. जाल्यार अशी करूं जातवे. जड देह तेमी तो अंतरात्मा तांतू बैसून ताका गायड करून ताका मन आंतरीक गुण ताका चैतन्य पुरयता.
ताका धैर्य दिता, ताका आत्मविश्वास दिता. जर तान तूं तागल स्वार्थ केलो असो, तागल स्वार्थ केलो ना, तो आत्मविश्वासू हें पुरयतलो जो महंत आसा ताका निस्पृह म्हळ्यार तो कशें आसता, विशाल व्यापक अनुभवी आसता, ताले व्यवहार चातुर्य आसता, प्रसंगावधान आसता, तशी भक्तीच अधिष्ठान दवरून काम करतलो आसता तो स्वता भक्त आसता, जाणता भक्त. तावळ डिस्कस केले वरी ताका ज्ञान आसता, आत्मज्ञान जाल्लेलं आसता, मात्र न्ही साधनाय करतो आसता, तो साधक आसता. आतां काळांत सांगचें म्हळ्यार ते कोण की आम्हाला मराठीत सांगा हो, इंग्लिशमध्ये नका सांगू म्हणून मराठीत सांगता. IQ म्हळकले इंटेलिजंट क्वेश्चन, हो बुद्धवंत सगळे रामायण महाभारत सुरे पाठ, खंयचे क्वेश्चन विचाराती. हां, भीष्म कोणाल बाजू लढलेलो, भीष्म कोणाल चल्लो, आणि कल्ले सगळे एकूण एक. हां, कितले दिवस महाभारता युद्ध चल्लेले पुरे गोतस एक मनशाक. ते इंटेलिजंट क्वेश्चन खंयचे अभ्यासाचे विचाराती, कोळ पिल्लेल पुरे. हां, कंडे दुसरे कले इमोशनल क्वेश्चन म्हळ्यार कोण अगदी भावना प्रधान लोक असतात न्ही, ते इमोशनल क्वेश्चन तांकां मस्त जास्ती असता, म्हळ्यार अगदी भावना प्रधान जाता ती, त्यांनी ती भावनेत व्हांवन वता ती. तो इमोशनल क्वेश्चन जास्ती असचे बरोबर नाही, सर्व काही प्रमाणात तरी असावे काही. तशी सोशल क्वेश्चन म्हळ्यार कल्ले हाव फार यू कॅन कम्युनिकेट विथ अदर्स. एकेकड्यांक पाप खंय सभेंत तुचले न्ही, ती गप्प बसता ती कल्ल्या म्हळ्यार तांकां कॉन्वर्सेशन करूंक कळना. कल्ल्या कळना ते बहुश्रुत असना ती, बहुश्रुत असना ती. महंत समर्थांगल महंत, आत्ता काळचं महंत म्हळ्यार ताका ड्रायविंगय येवंका, ताका सगळे नमुन्याचे पेपरय वाचता ताणें, पुरे न्यूजाच ताका ज्ञान आसता. डॉक्टर्स कशी स्वताक एक्वेंट करतात की आतां व्हड डॉक्टर सर्जन आनी नवीन नवीन कसली वखद आयली ताची स्टडी आसता तांगेलो नवीन नवीन हाजो, तशी करता ती. ते सगळे हान तूं पारंगत आसता. हां, तरी ते जाले सोशल म्हळ्यार मात्र खंय मिटिंगांत वचूले री तांकां प्रकाश पडटा कसली उलयता आसा ती म्हणून, नाल्यार यू आर आउटडेटेड. हां, यूज अँड थ्रो. आतां दिवस अशें आसा ती तुमगेलो कालावधी जाल्लो. आतां आमी बँकान काम करतालीं, आतां बँकांत वचल्यार नवीन कलकल चल्ल्या, तें जर आमी शिकून घेयनी, शिकून घेयनी, आमगेलो बँक ऑफिसर म्हणून महत्व निल्ल कळ्ळें ना, कसलें कळना आमकां तें. मॅडम आफ्टर स्टाफ मेंबर होतात म्हणून म्हणटा ती, आणि त्या वेळा कॉम्प्युटर्स नाशिल्ल्यार सांगपाक लागलें तरी पण अजून शिकून घ्या ना तुमी म्हणून. अरे वय शिकून घेवंका. हां, ते ताजे खातीर बहुश्रुत जावंका. त्यावेळी सोशल क्वेश्चन वाडता. आणि मुख्य महंताल्याक आसता न्ही तो AQ आसता. AQ म्हळ्यार कळ्ळें एडवर्सिटी क्वेश्चन. तो स्वता धक्के खावन, हां, साधन कोरून, खाच खळग्यान थावन, हे खाच खळग्यान पोवन, स्वताक मार खावन हें करून परत कितले फन पडलो कितले फन उठायलो अशी कोन कोरून ताका पाय फुटले. ती जशी टॅडपोल संघर्ष कोन तागेले अहमचे अहम म्हळेलें बालक म्हण वतकें पोण वता कड्डेर ताका पाय फुटता. ती पाय फुट्टना पडता टुणकन उडकी मान भायर येता. तशी हो महंत आसता. तशी म्हळ्यार तो आपोआप निस्पृह जाता मात्र न्ही, तागेले हे एडवर्सिटी क्वेश्चन हाय, व्हेरी हाय. तेमी ताका प्रसंगवधान, कोणाकय कसली डिफिकल्टी आयली तरी तो सांगू शकता, ताणें ही हॅज गॉन थ्रू इट, ताणें तें भोगलेलें आसता. तेमी ताका बरोबर कळटा दुसरे मुखार मनशाल कसलो प्रॉब्लेम आसा म्हणून, ताणें अनुभवलेलें आसता. अशीच कोणें माथ्यार हात दवरून संतांनी ताका शक्तिपात कोण जर केलेलो आसा ताका तितलें नॉलेज आसना, पण जो खरें साधन करून वयर येतकी ताका मस्त हें आसता. कळ्ळें. तरी तो कल करता इतलें सगळें ताल्लें आसता. IQ आसता, EQ आसता, हां, सोशल क्वेश्चन बरो आसता, एडवर्सिटी क्वेश्चन आसता, तरीकय भगवंतागल अधिष्ठान दवरून तो काम करतलो आसता. निस्पृह कशें आसता म्हळ्यार महंतान कशें आसता हें तांणी सांगलें. प्रत्येकागल गरजेनुसार तो शिकयता. कोणाक कसली गरज आसा तें तो शिकयता. सगळ्यांकय सगळें येवंका म्हण ना, प्रत्येक तांगेल कला न्ही,
ताका खंयची आवड आसा त्या प्रमाणे शिकयता. प्रत्येक स्वभाव धर्मा प्रमाणे ताका विंगड साधन सांगता. कोण प्रापंचीक असता, कोण भोळे भाव ताका सगूण पुजा सांगता. हां, कोणाक ध्यान सांगता, कोण कर्मयोगी असता, सतत काम करच्या आवडी ताका कर्मयोगा वच म्हूण सांगता. जाल्यार कसलेंय केलें तर त्या शेवटी अर्पण करात, समर्पण करात देवाक म्हणून तेवें शिकयता. हां, म्हळ्यार हो सर्वज्ञ तशें आसता. पण तो कल करता एक जागेर बैसना, निस्पृह आसता, एक जागेर केन्नाय बैसना. बहता पानी फिरता जोगी, कभी न मैला होय ते. संत कबीर म्हणटात बहता पानी, उदक व्हांवचें आसता तर तें घाण जायना केन्ना. न्हंये उदक स्वच्छ आसता जाल्यार व्हांवता आसता सतत. आनी फिरता जोगी, अतिपरिचयात अवज्ञ जाय शिराब बना. तेमी खंय आसक्ती ना तागेली. कोणें भोव चड इवन भिक्ष मागतना समर्थ म्हणटाले 5 गांवची भिक्ष घेवंक 12 वर्सां चेडूं भिक्ष मागू लागील पाप. कोणाक वायट दिसून कोण कोण गोडशें दिताले, नित्य वाट पळयताले, हें घे मा, हें खा, तें खा म्हणून. 2 दिवस गोडशें दिल्ले, तिसरे दिवस ते थंय वचनाशिल्ले. कले म्हळ्यार जिबे चटक लागता म्हणून वचची ना. आसक्त जावची ना, कोणाक मिंद जावची ना, पण सगळ्यांक मदत करची. इन्वॉल्वमेंट आसता. कोणें पडल्यार जिथे कमी तिथे आमी पटकन वचून उबारले, ताका लागीं घेतलें, ताका कसलें जायी नाका पळयलें अशें. पण ताका सोडलें आनी वचूले. संत एकनाथ गाड वागतानी उदक पिवयलें वाळवंटांत. खंय काशी थावन हाडलेलें उदक रामेश्वर घालूंक भायर सरलेले. ते मदेंच वाळवंटांत गाड्डव तडफडताले वतांत. ताका ते पुरे घागर ताका घशांत घाली. ते म्हणाल मोगल रामेश्वर जाल्लें. अशी नमुन्याचें म्हळ्यार तांत इन्वॉल्वमेंट दिल्लें आनी ताजे बद्दल कले हेंच ना, वता राबले. तशी समाज सेवा करतल्या सामाजीक नेत्याक श्री समर्थ निस्पृह महंत अशें म्हणटात. पण ते एक जागरूक करतात. ते म्हणटात तुम्ही जग सुधारच्या वता आसा ती, पण स्वता बिगड नाका ती. कळ्ळें? हां, स्वता बिगड नाका ती. आसक्ती नाका. ताजे खातीर सतत भ्रमण करता रावचें, एक जागेर रावचें ना. आनी खंय तुमी मिंद जाता ती म्हूण दिसली की तसले कडेन रजोगुणी तेमी ते आमकां आमगेल्या गुरून सांगिल्लें. आमी जप घेतिली तावळी साधन सुरू करतना तांणी सांगिल्लें, खंय लग्ना मांडवान तूं बारशाक कोणागेलें निश्चितांबूल आस, कोणागेलें हें आस कल म्हणटात तें बैके कोळू, लग्न आनी इतर कले, थंय केन्नाय जेव नये. जेव नये कल्या म्हळ्यार आपोंची लिस्ट धर न्हू. एक मनशाक कितले एक पानाची किंमत कितली ठरलेली आसता, त्या प्रमाण तांकां तें हें करचें आसता. त्या दृश्टीन ती आमकां आपयता. ती कोणी येयलें जाल्यार एक कम म्हणून जाल्यार तुमी वचा ती, पण थंय जेव नाका ती. म्हाका प्रत्यक्ष सांगिल्लें कोणा बारशा जेवणाक हाका ताका वचूं नाका म्हणून. साधन तुगेलें पूर्ण जावंका ताचे शिवाय वचची ना. आनी साधन पूर्ण जालें तरी ती कंटिन्यू करी. पण जो पर्यंत तुका आसक्ती म्हळ्यार कसलें तें कळना तो पर्यंत असले कडेन जेवची ना. आमगे लागीं लेखतल्या घरा हांव डब्ब घेवन वचुलेली. कल्या म्हळ्यार गुरून थंय जेवची ना म्हूण सांगिल्लें. घार कोण घेवन वचुलेली. तशें कोणालें मिंद रावची ना. स्वाधीन स्वतंत्र. तरीके तो हो न्ही महंत, निस्पृह महंत, तो टेन्शन घेवन काम करता. ताका टेन्शन आसना हांवें, ताका टेन्शन पुराय तो करून घेता. ना टेन्शन आसता. हांगा तंबोऱ्या तारेचें उदाहरण दिलें समर्थांनी. तंबोऱ्या तार जर अगदी लूज असली जाता, तांथान स्वरच येना. पिरगळ्ळी तिरपिली कडेक आमटे टाय 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 जाता. आनी जायना, आनी जाय करून एक ठट्ट जाता, थुंटून वता. थुंट सरी ताण नये. हां, तशी अगदी सुद्दां लूज आसूं नये हें तांणी हांगा सांगल्या. हां, ते सांगता ती निस्पृहान कशें आसता, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति कोपता कार्य जाते लयाला, भोचड कोप करची ना. अति नम्रता पात्र होते भयाला, भोच नम्र जावची ना. लोक मऊ दिसल्या कोपरान खणता ती. अति काम ते कोणतेही नसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति लोभ आणि जना नित्य लाज, अति त्याग तो रोकडा मृत्याज. सगळे त्याग कोण सोडले. हां,
पायामुळे आम्ही बसतात तो पाठ सुद्धा दिवन सोडलो, ताटय दिवन सोडले, तशी उपयोग ना. कडे कोणीच घर देता का घर म्हणून का लागता. सदा तृप्त नेमस्त सर्व दिसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. मोह सुद्धा असेची, अति मोह कर नाही. शोकास मूळ अति काळजी टाकणे हे ही खूळ. सदा चित्त हे सद्विचारे कसावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे. अति ज्ञान अभ्यासल्या क्षीण काया, भोच ज्ञान हे वाची त्या वाची त्या वाची हे वाची, हे पाठ कर ते पाठ कर, एक्का एक मेळ नातीले पाठ करत वचे. ताजी खिचडी जाल्या, साबुदाण्या खिचडी पुणी बरी जाता, बरी लागता. केन्ना पुणी उपास नातिल्यांक सुद्दां अम्मा साबुदाण्या खिचडी करी, आज तुगेलो उपास नवे म्हणटात. म्हळ्यार तांगेलो उपास आसना पण तांकां खिचडी खावची आसता, कारण बरी लागता म्हणून. तशी सगळ्याचे होचपच जाल्यार अति ज्ञान जाल्यार न्ही. आमगेर हांगा अति एक पुस्तकांतलो कीड आशिल्लो, तो इतलो सायकीक जालो शेवटी ताका कलकोरका म्हणून कळ्ळी. तो फॉरेनांत वचुलो, थंय सतत बुक्सान तोंड घालून बसतालो, कोणाले उल्लोवच ना, कोणाले हें करचें ना, आनी ताणें शेवटी सुयसायड करून गेलो बावडो. तशी जाता म्हळ्यार दे बिकम सायकीक. तशी जावं न्ही. अति खेळणे, अभ्यासूच करचे ना, फक्त खेळचे, हा भिकेचाची पाया. न कष्टा विणे बा रिकामे बसावे, कष्ट काडका ती जाल्यार प्रमाणान तूं. अति दान ते प्रपंचात छिद्र, हो चड दान करचें पुरे उधळपट्टी, तशी सुद्दां आचूं नये. आनी भोची काटकसर, अति काटकसर जाता एक म्हणटा कोणकोणागली. म्हळ्यार काट करच्यान कसर दवरची ना खंयची, तितलो काटकसर तशी ना. थोडे एन्जॉय करका, ते मोठे कार्पण्य मोठे दरिद्र, बरे कोण ते मनाला पुसावे, प्रमाणात सर्व काही असावे. अति भोजन केल्याने रोग येतो घराला, उपासे अति रोग होतो नराला. फुका सांग देवावरी का रुसावे, उपास करून देवाचेर कल्या कोपचें, अति उपास करू नये. अति स्नेह कस जाता अवज्ञा उदंड, अति परिचयात अवज्ञा म्हणून अखंड भ्रमण करका निस्पृहाने. निस्पृह म्हळ्यार कलें ट्रान्सपरंट, हें आशिल्लें ट्रान्सपरन्सी आशिल्लो जो राजकारणी मनुश्य आसता तो, ताका निस्पृह म्हळ्यार लिडर महंत. अति द्वेष भूलोकीचे पंककुंड, सगळ्यांक द्वेष करता, नरकुची ताका मनांतून नरकुतागल्या. मत्सरे अति मत्सर, स्वता मनांतून कुसतो वता तो, अति मत्सर करतलो. मत्सर कोणाक दाखोवच्याकय जायना, आपणच स्वताक खातर आपता. आळशी अति आळशी, प्रेतावारी न्हिद न्हू. अति झोप, तो ही त्या आळशाचाच भूपके. सदा सत्कृती माझी आत्मा विसावे, बरी कले काम करत राबाती. मस्त द्रव्य जोडका म्हणा, पापराशी नाका. अति घोर दारिद्र्य ते पंकवास, धने वैभवे त्वान केव्हा फसावे. धन दुसऱ्यांक धन पळोवन केन्नाय फसू नये, कळणवे. अति भाषणे वीटती बुद्धिवंत, अति मौन्य मूर्खत्व ते मूर्तिमंत. भो चड मौनय दाखोव नये. म्हळ्यार कळटा, एक काळ येता की तांकां कळना हें कळटा. तशी अतिवाद होता दुरावेल सत्य, वाद करता करता तांकां केन्ना भायर पडचें हें कळका, कळ्ळें. तशी अति होस हो, बोलणे नीच कृत्य, सगळ्यांक हांजी हांजी करता बसचें बोट जावंका म्हणून, तशी सुद्दां उपयोग ना. विचारे तुवा ज्ञान मार्गी घुसावे, सत्य कलेस ते पळयाती आणि प्रमाणामध्ये सर्व काही करावे. अति औषधे वाढवतात रोग, उपेक्षा अधि आणते सर्व भोग. हिताच्या उपायास का आळसावे, तू कोणे समज वखद दितले असं ते वखद घे न्ही समजी. मस्त दाट वस्तींत राबल्यार नाना उपाधी लागतात, म्हण अगदी रानांत वचून एकलो राबलो बा, ताका कोणें कॉन्ट्राडिक्ट करतलो ना, ताका दिसता मगल कोप गेलो म्हूण. आनी एक फावट कुंभमेळ्यांत आयलो तो एक साधू, कोणकी चपला पांय दिले खंय पांयारी, असलो शौचा लागलो, ताका कळ्ळें मगल कोप वचनी. म्हळ्यार थंय हिमालयांत वचून राबतना कोणें नाशिल्लें तें कोप्पूक. तशी अतिशून्य रानात औदास्य बादी, लघुग्राम पाहून तेथे वसावे.
सान्न गांवांत वचून सगळ्यांना मैत्री करून सगळ्यांक कल्ल जाय तांच्यान इनवॉल्व जावंका तांच्यात महंत निर्माण करता ती हां निरीच्छ हे राजकारणी लोक तयार करता ती आनी कडेर तो गांव सोडून दुसऱ्या गांवांत वचका अशी आनी कोण म्हूर्ख आसा ताका तांणी हें करून ताका शिकोवन बाकीच्यांक सुद्दां तो शिकयका आनी ताका मुख्य नेमका की आपणागल काम जालें परत म्हाका तांणी मान दिवंका ना दुसरे दिवस फालपाल्या रुटान सट 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 समर्थ वताले देखू पण आशिल्लें खंय वचुले आनी खंय वता म्हूण सांगिल्लें थंय वचनाशिल्लें कळ्ळें अतिभूषणे मार्ग तो संकटांचा अति थाट तो वेश होतो नटाचा राहावे असे की न कोणी हसावे ड्रेस कोड कशेच का कोणे हास्य सारख्या असू नये हां कलेपणी विंगडा ड्रेस कोण येतात आता हान तू टी व्हीचेर एक पण दाखयतात सगळें दारले दटिंगण बायलांक ड्रेस कोण चमक कळतात ते दारले म्हणून आणि कशकी उलयतात ती कशकी हें करतात म्हणजे ती चीप हें म्हणटात न्ही तशी ताज्यान कोणागेले एंटरटेनमेंट जायना ललाटाक्षरा सांग कोणी पुसावे अगदी मस्त शोक पण दुःख बुद्धी करच्या काही ना स्तुतीला अति बोलती श्वान वृत्ती अति लोकनिंदा करी दुष्ट चित्ती न कोणा उगे स्पर्श शब्द स्पर्शे डसावे कोणाक लागशी उलवणे प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे अति झगडतलो नाश तो यादवांचा उडास करत नाश हागल कृष्णागल यादव तागल सर निर्वंश झालं कल्ल्याक अति भांडण झगडतं पडचे तशी केने कोरणे अति गोड खाणे नसे रोज इष्ट कदन्ने अति सेवणे हे कनिष्ठ असोनी गहू व्यर्थ खावे नसावे सावे म्हळे सातू गव असं तरी के भूस कल्या खाऊंचो गव खायात नाही सम करून तशी सगळे सदा पद्य घोकोनिया क्षीण येतो सदा गद्य वाचोनिया त्रास होतो कधी ते कधी हेही वाचित जावे प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे मुख्य म्हळ्यार कल्लें जय जय रघुवीर समर्थ मुख्य म्हळ्यार खंयचेय लक्ष्मण रेश घालता टेन्शन सोड ना हें टेन्शन कोण घेतल्यांक सगळ्याच टेन्शन आणि टेन्शन कोण घेवची ना म्हूण टेन्शन आसका थोडे कळवळ आसका लोकां बद्दल खरे माफक जे टेन्शन असणे ताका जबाबदारी जाणीव म्हूण येता ती जबाबदारी जाणीव घेवन जबाबदारी पार पडका आतां आमगेल हांगा हें लिंक दितली आनी कले आमगेलेच लोक आसा ती सगळे ते मॅसेजीस पेटयतली तांकां अलाव करतली चॅरपर्सन म्हणून काम करतली कितली काम करतात तांकां बॅक स्टेज म्हणटात आर्टिस्ट मस्त जाण आसतात तुमकां हांवें उलयतलें दिसता पण ते सक्सेसफूल करच्यान कितले लोकांगेले हात आसता ते सगळे निरीच्छ ते महंत ते निस्पृहता तांगेली तांगेले कल स्वार्थ आसता तूं एक सगळ्यांक मेळून काम जावं का म्हळें तावळ तांकां टेन्शन घेवन तांणी काम करपाची अमूक वेळार अमूक मॅसेज घालका म्हळ्यार घालपाची जायना जाल्यार कल्ल्या जायनी हें पळोवपाची करता मुगो म्हूण फोन करून विचारतात ती म्हाका आज करता न्हय मॅसेज घालू म्हळ्यार हें टेन्शन घेवन काम करचें जाल्यार अति टेन्शन घेवनी तार तुटून वता तशी कल्ल्याचें अति जावं न्हय कळ्ळें तरी ते आतां आमी ताजें वाचच्या निस्पृह शिकवण तिसरं श्रीराम दुर्लभ शरीरी दुर्लभ आयुष्य याचा करू नये नास आता कशी जावचें निस्पृह जावची कशी स्वता कशी घडोवचें हांवें तांणी ह्या हान तूं सांगल्या निस्पृह म्हळ्यार कल्लें म्हूण इतले दशकांत तांणी सांगिल्लें जाल्यार 18 दशकांत तूं तें करचे खातीर कशें आमी वागका किंवा कशी वागू नये हें सांगल्या श्रीराम दुर्लभ शरीरी दुर्लभ आयुष्य याचा करू नये नास दास म्हणे सावकाश विवेक पहावा परत सांगता विवेक म्हळ्यार कसलें योग्य दिशेन केलेले विचार योग्य विचार न पाहता उत्तम विवेक
अवघा होतो अविवेक, अविवेके प्राणी रंक ऐसा दिसे. काल सगळं केलेलं कामाच कलेपणी हें जाता, म्हळ्यार सम जायना, फ्लॉप जाता. हे आपले आपण केले आमगेली चूक असता तांतू आमी सम प्लॅनिंगच करनी. विवेक करता म्हळ्यार योग्य दिशेने कलकल गरज असं ते पळोवन तें सगळं करता. हां, हे आपले आपण केले त्यामुळे आम्ही आळशी झाली, सम प्लॅनिंग करणी. आळसे उदास नागविले, वाईट संगतीने बुडविले देखत देखता. मूर्खपणाचा अभ्यास झाला, बाष्कळपणे घातला घाला. काम चांडाळ उठिला तरुणपणी. तरुण जायना पडकल जाता मूर्ख. आज करे सो कल करे सो परसो. इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसो म्हणेल तशी. म्हणून आत्ता आळस निद्दोन घेवया. अजुनी हांव तरुण असं, अजून इतलें आयुश्य असं. अरे तू मुखाल क्षणात शाश्वती ना, खंय न्हिदत तू. मूर्खपणाचा अभ्यास झाला, बाष्कळपणे घातला घाला. बाष्कळपणे म्हळ्यार बाष्कळपणाने हल्लं चढयलं. हां, तांती तरुण आशिल्ली ती. काम चांडाळ उठिला तरुणपणी. मूर्ख, आळसी आणि तरुणा सर्वांविषयी दैन्यवाणा. काही मिळेना कोणा काय म्हणावे. जे जे पाहिजे ते ते नाही. असं ज्या मूर्खपणान आळसांत वेळ घालेल की वेळेर कामा लागनी, कल्ले स्वतागल पायाचेर उबरनी. हां, शिक्कनी समची आणि आयत गिळच्याक मात्र शिकलो. आवज बापसूंगल सुद्धा काळजी ना, तांगल मुखार कशें जावचें. हां, तरुण म्हणून कोणकी मेळ्ळी, लव मॅरेज म्हणून कोणाला की लग्न केलें, ती कामा वता आणि हो घार बसला. अशी प्रत्यक्ष सह आमगेल घार एक कामाची लागल्या, तिगल बाम म्हणपाक कल्ले करना घार बसता. वैरणीं हिगल मोबायल घेवन दवरला घारा, तिगल हातान दिना. कल्ल्या म्हळ्यार म्हाका घार बेजार येता, मोबायलाचेर गेम्स खेळूंक खंय. अरे इतलो व्हड बाप या मनुश्य तूं, कल्ले काम करूंक कल्लं तुका. बायले कामा पेटोवचें. अशें आय हेट इट. मूर्ख, आळसी आणि तरुणा सर्वांविषयी दैन्यवाणा. काही मिळेना कोणा काय म्हणावे. जे जे पाहिजे ते ते नाही. अन्न वस्त्र तेही नाही. उत्तम गुण काहीच नाही अंतर्यामी. बोलता येना, बैसता येना, प्रसंग काहीच कळेना. शरीर मन हे वळेना अभ्यासाकडे. अभ्यास करची अभ्यासू ना, अभ्यास करचो अभ्यास ना, सवय ना. म्हळ्यार लिहिणे नाही, वाचणे नाही, पुसणे नाही, सांगणे नाही. पुसणे म्हळ्यार विचारून घेवचें. पुसणे म्हळ्यार पुसून घालचें नाही, विचारून घेवचें. सांगणे नाही. नेमस्तपणाचा अभ्यास नाही. नेमस्तपणाचे म्हळ्यार नित्य नियमितपणाने अभ्यास करचे ते ना. बाष्कळपणे केन्नापणी कलेपणी मन आयलें तशें करचें. आपण असं काहीच येना आणि शिकवलेही मानेना. आपण वेडा आणि सज्जना बोल ठेवी. दुसऱ्यांक चुकी सत्तव भोंवता, आपणाक कसलेंय येना. अंतरी एक बाहेर एक ऐसा जयाचा विवेक. ताका उल्लोन चांतोण आचरणांत तूं तफावत भयंकर. एक उरलेता विंगड वागता, ऐसा जयाचा विवेक. परलोकाचे सार्थक कैसे घडे. आपला संसार नासला, मनामध्ये प्रस्तावला, तरी मग अभ्यास केला पाहिजे विवेकाचा. असं आपणा संसार वाईट जाल म्हणना पडपुणी ताका दोळ उघडले एक मनुष्यागले. बद्धशिलो मुमुक्ष जावच्या लागील मात्र त्यावेळी तानं कोणाकी सांगले, तानं सांगलें अजुनी वेळ वचनी, अभ्यास करी. कल्ल्याच अभ्यास करी. तू खंय आस, तू कशी सुदारेद, खंय तुगेलें चुकलें, त्या परत ती चूक जायनाशी कशी करयेद. योग्य विचार करी. एकाग्र करून या मन, बळेची धरावे साधन. यत्नी आळसाचे दर्शन होऊच नये. प्रयत्न करताना आळसाच आळस करका खंय. आळसाक केन्नाय हें दिवं नये. कबुतरां धान्य घालतात तशी आळसांक खावच्या दिवं नये. अवगुण अवघेची सांडावे, उत्तम गुण अभ्यासावे. प्रबंध पाठ करीत जावे जाड अर्थ. पद प्रबंध, श्लोक प्रबंध, नाना धाटी मुद्रा छंद. प्रसंग ज्ञानेची आनंद होत असे. अथांगा अध्यात्माचे महंत कसे असतात ते. मस्त वाचन असका, मस्त लिखाण असका, मस्त सहवास, मस्त ऐकूं का श्रवण भक्ती. आणि श्रवण भक्तीन तू आम्ही इतले एक मय जमका की ताच प्रत्यक्ष आनंदाचा अनुभव आम्ही घेऊन का. प्रसंग ज्ञानेचे आनंद होत असे. कोणाक काही सुख जालें, कोणाक आनंद जाल्यार तांत आमी आनंद पावका. कोणाक दुःख जाल्यार अयो देवा हांवें परमेश्वरालो अंश आसा, तो कसल्या दुःखी आसा, ताका दुःखांतल्यान भायर काडका म्हळें लेखें. कोणे प्रसंगी काय म्हणावे, ऐसे समजोन जाणावे.
उगेची वाऊगे सिणावे कासे असी, दुसऱ्याचे अंतर जाणावे. दुसऱ्यांक तक्कल म्हणचस तांगेल दृष्टीने यू हॅव टू स्टेप इन टू दॅर शूज. शूज पणी तू तागल शूज आन पाय घाल्यारी तुगल पाय विंगडू तागल पाय विंगडू ताक पायया खंय चापतास बुटू हें तुका कळना. तर तागलोच पाय जावंका तुवें म्हळ्यार कळ्ळें. दुसऱ्याचे अंतर जाणावे, जाणून घेवंका तुलकल प्रॉब्लेम असो प्रयत्नपूर्वक आणि अगदी म्हळ्यारी मायेन विचारून घेवंका. आदर देखोन म्हणावे जे आठवेल ते गावे हे मूर्खपण. कल उडा जाते कल्ले शिकनी मध्येच काहीतरी सबेन पद म्हणच्या बसलो आणि आठवं सूर काढलो. मूर्खपण. लोक हसतात. ज्याची जैसी उपासना तेच गावे चुकावेना. राग ज्ञाना ताळ ज्ञान अभ्यासावे. समर्थांनी कल म्हळ्या प्रत्येक गोष्टींतले शिकून असता. साहित्य संगीत प्रसंग माने करावी कथेची घमशाने. अर्थांतर श्रवण मनने काढीत जावे. श्रवण इतलं कोरकास बहुश्रुत की तुमकां दुसऱ्यांक कोणाक शिकोवंक म्हण दिसता. शहाणे करून सोडावे इतर जन. पाठ उदंडचे असावे सर्व काळ उजळीत जावे. सांगितले गोष्टीचे असावे स्मरण अंतरी. मुख्य म्हळ्यारी श्रवण मनन निजिध्यास कर ना पडाय त्या कल्ली केल्ल्याने तांतू लक्ष घान चिंतन मनन केल्यारी समज तें स्मरण राखता. ताजे उबडाच करका लागना. आतां देवागल कशी स्मरण आसता. स्मरण म्हळ्यार कल्लें स्मरण आणि नाम घेवचें. नामस्मरण नाम घेवचें आणि ताजें स्मरण करचें. हांच उगडास करचो आणि स्मरण करचें हांत फरक केलो. उगडास कर आजीच तुगेलो उगडास केलेलो म्हळ्यार इतले दिवस तुगेलो उगडासूच जायनाशिल्लो विसरून गेलो पाप. आनी तुगेलो कायम स्मरणांत आस रे तूं. पण म्हाका सॉरी म्हाका वेळ मेळना पण कायम तूं स्मरणांत आस मगल्या अशें सांगल्यार आयकतल्यार कितलें बरें दिसता. आतां आमी मैत्रीण आसा ती वर्सगटलेन आमी मेळनात वर्सगटलेन पण कायम तांगेल उगडास आसता. कायम स्मरण आसता तांगेलें. तांचे खातीर आमी देवाल्या प्रार्थना करतात. आमी कायम स्वता खातीर प्रार्थना करची न्हय. हाजें सगळ्यांक बरेंपण जावं म्हणून प्रार्थना करता. अखंड एकांत सेवावा ताजे खातीर स्मरण करतना मस्त वेळ लोकांत आसता सगळ्यांक प्रॉब्लेम सोडोवंक खातीर. पण ताबडतोब मस्त एक जागेर मस्त काळ राबले लोक लागीं येता ती चिकट्टा ती दिसली की तो गांव सोडून वचका दुसरी कडेन वचका. आनी एकांतांत वचून थंय साधन करता. एकांतांत साधन केल्यार आमी कशी मोबायलाचेर चार्ज वता न्ही थोडे बेग बेग ह्यो 17 वरले गो चारीच वरल्या बेगी आतां बंद पडटलें बेग बेग वचून चार्जिंग घालयतात. तावळ तो मोबायल विंगड दवरता तो वापरना ती. एक तास 2 तास वापरना ती तशी दवरता ती वय की नाही. तशी अखंड एकांत सेवावा. ग्रंथ मार्ग मात्र धांडोळावा. आणि ग्रंथ खंयची घेवंका ती ज्याची प्रचिती येईल तोच घ्यावा. अर्थमनी त्या अर्थ घेवंका अर्था सकट अर्थाची प्रचिती येवंका. शब्दांची नुसते प्रचिती न्ही तांचो गूढ अर्थ आसा ताची प्रचिती मनाक येवंका. इति श्री गुरु दासबोधे गुरु शिष्य संवादे निस्पृह शिकवण निरूपण नाम समास तृतीय अशी जो वागता तो आपोआप निस्पृह महंत जाता. कळ्ळें. आतां ताचे मुखावेल समास जो आसा तो देहा बद्दल आसा. देह दुर्लभ निरूपण. देहा बद्दल आमगो तसं आमी 17व्या अध्यायांतूं स्पॅर पार्ट्स कसले आसा देहाचे तें पुरें पळयलें वय की न्ही. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानिनाम. स्थूल सूक्ष्म देह स्थूल देह कारण देह महाकारण देह कडे 4 अवस्था स्वप्न सुषुप्ती जागृती आणि तुर्या 4 अवस्था कडेली ओंकाराची मात्रा 4 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आणि शुद्ध सत्वगुण अशी हे जे सगळें आसा ते पुराई आमचे खातीर आमकां परमेश्वरान दिल्ले. ते एकेकाचे आमगेले जशी हात विंगड पाय विंगड
ते विंगड पाय असल्या चमकूनच्या जातले ताका ते देह चिकटलेलंच का तरी मात्र ते चमकूनच्या जाता. हातही तशीची दोन्ही हात सम लागीलच का ती तशी हे स्पॅर पार्ट्स देह आणि संबंध जोडसून सम एसिमिलेट करून कॉम्प्युटर तयार केलं देह सांगाड तयार केलं ताजो तांतू मांस भरले नाडी भरले सगळं केलं हां पण तांतू जर जीव ना तर ते चलतवे ते चल ना तर त्या खातीर तो अंतरात्मा एकलो कल्ले करू शकना आत्मा एक तो हे सगुण पण दिसना ताक एकल्याक कल्ले करू जायना ताक मिडियम लागता प्रती एकल्याक मिडियम लागता मिडियमा मितीची देव सुद्दाही स्वता कल्ले करू जायना म्हणून विष्णू तत्व जे असं राम तत्व तान्ने श्रीराम श्रीकृष्ण आणि त्या अनुसरसून गरजेप्रमाणे ते देह धारण केले मत्स्यावतार घेतलो त्या वेळार सगळीकडे उद्दा आशिल्ले प्रलय झालेलो त्या मत्स्यावतार घेतलो हां कडेरी मत्स्य कूर्म वराह कूर्म म्हळ्यार कासव समुद्र मंथनांतू तो मंदार पर्वत सुद्दां तो वतालो तावळ इतले पर्वताक सहन करची म्हळ्यार कासव जावं का कासवाल फाट गट्टी पात्तरशी तर त्या देवान कितले सहन केले आसतले आमचे खातीर कले म्हळ्यार 14 रत्न काडचे आशिल्ले हां म्हणून तो थंय ते पर्वता मुळाक वचून ताका आधार दिवन बसलो गट्टी जावन आणि ते अशी मंथन करता ती पाप सोल्लोनच उलसतले फाटी जाल्यार ती देवान आमचे खातीर सहन केली अशी नमुन्याचें हें जें आसता न्ही तर देवाक सुद्दां देह दवरका लागलो हां नांकार शिंग आशिल्लो बराह जालो तो पृथ्वी अशी त्या शिंगान काडू जावं का कडेन नरसिंह जालो अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह पशु अर्ध हे कल्ल्याक हिरण्यकश्यपून तशी वर मागून घेतिलो ताका मनुष्याल हातांतल्यान मरण नाका पशुबल हातांतल्यान मरण नाका खंयचे अस्त्रान मरची ना शस्त्रान मरची ना अस सगळें सांजेच मरची ना म्हळ्यार रात्री मरच्या ना दिवसाच मरच्या ना घरा भितर मरची ना भायर मरची ना अशी सगळें हवेंत मरची ना जमिनीर मरची ना म्हूण ताणें नरसिंह जावन अवतार घेतलो कडे वामन बळीरायाल खातीर वामन अवतार घेतलो बटू जावन सांग लुटू 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 करून आयलो आनी म्हाका 3 पावलं फक्त दी म्हूण दान शुक्राचार्याक कळलेले तो विष्णू असो म्हूण अरे दिव नाका ना 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 हांव आज इथं कोणाकय दान ना म्हणी तांतूय आतां यज्ञाची सांगत जातस तावळ जर कोणें भिक्षू केल्यार नाक म्हणून भले हो परमेश्वरूच आसतलो हांव सगळें समर्पण केल्या म्हूण प्रल्हादाल नाक तो बळी ताणें पुरें दिलें आनी तो देव इतलो खूश जालो की तो असुर आशिल्लो तर ताका पाताळाचें राज्य दिलें आनी थंय परत आसुरी वृत्ती म्हाका त्रास दिवं न्हय हो एक वर दी म्हणून ताणें मागून घेतलें बळीने जाय द म्हूण ताजें रक्षण करूंक आपण स्वता द्वारपाल जावन तो थंय राबलो वामन परशुरामाय तशी भार्गव राम म्हणटात ताका रेणुका माऊली गेल चल शेरडू कडे राम मर्यादा पुरुषोत्तम खंयची मर्यादा पाळली ताणें आनी मर्यादा कशी पाळन जायना पडे प्रेमास्पद जावन तो कृष्णान सगळे मर्यादा तोंड दिल्यो फक्त प्रेम अशी नमुन्याचे आतां कलियुगान तो कलंकी म्हणटात कलियुगान तेमे कले आमकां अनुभव येता ह्या हातान केली ह्या हातान मेळटा तोच कलियुगाचो प्रभाव म्हण येदो तर अशी जे आसत तर प्रत्येकाक सांगचें म्हत्व कलें की प्रत्येकाक देह हें एक साधन देवाक सुद्दां देह घेतिल्या शिवाय कल्ले करूं जायना तांतूय मनुष्य जन्म हां तो सटकन मेळना कळ्ळें मनुष्य जन्माक बक्षीस हें भोग म्हणटा सर्व कलांत पारंगत अशी मन दिली मन बक्षीस म्हूण दिला आनी त्या मनाक 3 स्तर आसत तर आमगेल एक अंतकरणा भितर आत्मा घेवन आमी भायर पडटात मनुष्य मरतना किंवां कोणें अंतकरण ताजे भितर आत्मा आसता तर त्या अंतकरणावे संस्कार वच्चाक ताका परत देहाची गरज आसा इत्याक आपोआप वचना ताका अंतर्मन आसता बहिर्मन जावंका आनी बहिर्मन हें
आवसूल पोटांतूं आवसूगल पेशीन थावन तयार जाता. तोच एक एक्सेस. जशी आमी हे एलम फिरयतात न्ही, ताका म्हणटा ती तुरटी, उदकान फिरायली की कचरो पुराय मुळा वचून बसता. हें तशें न्ही. नामस्मरणाची जर तुरटी फिरायली आमी तरी भितरले पुराय संस्कार अशी भायर पडून न्हू त्या हांतान वतात, बहीर मनांतन भायर पडून वतात आनी ते संस्कार वचून ते खाली जाता. त्या वेवस्थे खातीर आमकां देहाची गरज आसा. देह दुर्लभ निरूपण. श्री समर्थांनी पहिल दशकान नरदेहा स्तवन केल्या. नरदेह स्तवन गोतस आमकां. चौथे समासान सुद्दां दुसऱ्या दशकान चौथे समासान मानवी शरिराचे महात्म्य सांगलें. तरी ह्या खेरीज दासबोधांतून हर एक क्षणाक तांणी दुर्लभ आयुष्य सार्थक करका हाचे विवेचनच केल्या कायम. तर ह्या समासांतून एक तर ते सांगता ती देहाची दुर्लभता. परत एक म्हणतात ते सांगता असत. ते म्हणटा ती देह हे साधन साधन खंयचेय साधन म्हळ्यार ताचे मस्त उपयोग जातात. तुमकां सांगता आमगेले घर पिलर आसा एक. तर खंयच्याचे स्क्रू लूज जाले न्ही कुकराचो हँडलाचो न्ही, तर त्या पिलराक एक अशी हेश आसा. ताज्यान हांव ते स्क्रू ड्रायव्हरचो हांव ते टायट करून घेता. म्हळ्यार कसल्याच खंय खंय उपयोग करूं जाता हे आमकां गोतस का, त्या साधनाचो उपयोग करूंक कळका. तर तांचे सदुपयोगच की दुरुपयोग. कोणाले च्याक वचपा च्याक आवश्यक आस, आडली आवश्यक आस, कोयतो आवश्यक आस, जाल्यार तांचो उपयोग जर दुरुपयोग केल्यार कोणाकय मारून घालच्याकय जाता. किंवा एक आतां उज्जो ताजेर फूड कूक करूं जाता, रांदप करूं जाता, नाल्यार खंय उज्ज लावच्या जाता, हय की न्ही. सदुपयोग करचे की साधनाचो की दुरुपयोग, दोन्ही शक्य आसा. तरी त्या खातीर सदुपयोगूच जावंका जाल्यार त्या देहाक एक शिस्त लावंका. आमी देहाक सान दोन जर शिस्त लायली तरी तो मनुष्य पुण्यवान जावचे शकता. आनी फक्त देहात चोचले पुरयले. एक एक जण आवसू बापूसू अयो बा चेडवां मस्त वर्सान चेडूं जाल्यार इतले लाड करतात तांकां. लाडावन 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 तांकां कसले तांगेले पांयार उबरोवच्या धड शिकयना ती तांकां कल्लें ना. हा म्हण नांका तोंड आसा म्हळ्यार तांकां कोप येता, मिरची जमता नांकाक. तशी उपयोग ना. तर देहात चोचले अख्खा दिवस तांकां सर्वांगीण प्रगती जावंका हें आवपासून पळोवंका. आजूबाजूच्या चिके होड जायना पळय शिक्षक तांगेले गुरू आसता तांणी तेंच पळोवंका. समर्थांगेलें मत हें एक प्रकार तांकां नाना प्रकारचे कवित्व, ग्रंथाचें अध्ययन, विंगड लिपीची निर्मिती. तुमकां एक भास येता. यू वन शूड बी लिंग्विस्ट. आतां मराठी, इंग्लीश, संस्कृत, हिंदी आनी खंयची खंयची भास, कन्नड म्हळें येवंका. ताजी लिपी शिकूं जाल्यार बरेंची. नाजाल्यार एक देवनागरी लिपीन मस्त भास येतात. संस्कृतांतल्यान ह्यो भास आयिल्ल्यो आसतात. तरी ते नवीन लिपी शिका. कडेन श्रवण मनन कर्मयोग म्हळ्यार कसलें, भक्तियोग म्हळ्यार कसलें, ज्ञानयोग म्हळ्यार कसलें हें परमार्थाच्या हातूंत सांगल्या. मनुश्याने देह दुर्लभ आशिल्ली ती तांचो फायदो घेवंका. आमी आयल्यांत कसल्याक, आमी मनुश्या जल्म इतली 84 लक्ष योनीन थावन वचून आत्तां आमकां लॉटरी लागिल्ली वारी मनुश्या जल्म मेळ्ळा. बक्षीस कल मेळ्ळ्या, देह तर मेळ्ळोच, इतलो ब्रेन मेळ्ळ्या, कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हूण आमकां मायंड मेळ्ळ्या. आनी ते ऑपरेट करूंक ताजे भितर हें कसलें ताजें इंधन म्हळ्यार आमगेलो अंतरात्मा प्रत्यक्ष चलयता तें. तातूंत बैसून मनान बैसून चलयता, हय की न्ही. ताजो तरी आमी फायदो घेवया न्हय. आनी आमी कल्ल फायदो घेवचो म्हळ्यार एक्झॅक्टली आमी कल्ल करचें. तरी 3 प्रश्नां उत्तर सोदूंक आमी आयल्यांत. कळ्ळें? 3 खंयचे प्रश्न. एक जोक जालो. एकलो अशी व्हड सूट बूट घालेलो एक बॅग घेवन वतालो खंय कॉलनीन तशी आयलो. ते हे विचारतात न्ही पयलें गेटाचेर, माय गेट म्हूण आसा आमगेले हांगा. कौन है, किधर जाने का है, पता नहीं. अरे किधर जाने का है, पता नहीं भाई मुझे पता नहीं है.
कहाँ से आए हो, कुछ याद नहीं आता है, मत करपून घेता, कुछ नहीं याद, आप हो कौन, अभी अभी याद था भाई साहब, अभी भूल गया म्हणाला. तशी आमगेल गत जाली. जन्मा योच आमकां लक्षांत आसता. सोहम सोहम म्हणटात आनी उपजल नाळ काडली की कापली की विसरूनच उली. सगळे जाण आमकां अशी ताणटात ह्या हातून. हां, शिवांगी कोणी हांगा हांगा हांगा, हीच ती हीच ती हीच ती अशी. म्हळ्यार शिवांगी शिवाय म्हाका ह्या देहाक दुसरें कलें हेंचें ना, महत्व ना. तस जालें न्ही. तशें आसूं न्ही. हांव खरें कोण, कोण पेक्षा पयलें हांव खंयच्यान आयल्या, हांव कले खातीर आयल्या, हांव कोण, म्हाका खंय वच्चें, हें सगळें कच कसूं. हां, आनी तें कळचे खातीर आमी शरीर घेतल्या. तर तें शरीर इतली लॉटरी लागना पळय, आमी ताचो बरो उपयोग करतात की ना. हां, की अशीच आळसांत वेळ घालोवचें आनी परत मोरनचें, परत मुळी धरून सूर करचें फ्रॉम द बिगिनींग. ना ना बा, तशें करचें ना. तेमी ती प्रत्येक साधन, देह हें साधन आसा, ताचो आमी सदुपयोगूच करता. तेमी ती जनी जाणत्याचा पाय धरावा. आणि कलकल शिकत तो जाणता विंगविंगड स्पियरांतून कवित्व, ग्रंथाध्ययन, विंगविंगड लिपी निर्मिती, श्रवण, मनन, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, दान धर्म कशें करता, नवविधा भक्ती म्हळ्यार कल्लें, चतुर्विधा मुक्ती म्हळ्यार कल्लें. ह्या सगळ्या गोष्टी तुमगे ह्या 3 प्रश्नांक उत्तर सोदूक उपयोगा येतात. म्हणून आमी सांगल्या हाजी कास धरात. जगाच कल्याणा खातीर अवतार घेतना देवाक सुद्दां शरिराचोच आदार घेवंक लागिल्लो. तावळे सांगिल्लें बरें. हां, तेमी देह हें अंतरात्म्याल सुद्दां निवासस्थान आसा, निवासस्थान आसा. समाजान संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद हे सगळे महापुरुष देहाच्या साह्यानेच कार्य करू शकले. अशीच कोणें मोर वचना पळय, मस्त संत लोक हे मागीर स्वप्नांत तांणी दिसतात ना, अशी ना. दे वर्क. जाल्यार आमच्यासल्यांक कळना. आमकां जो पर्यंत तें ग्रास्प करूंक कळना, तावळी आमी देहांत आशिल्ले जे जाणकार आसा, ती संत आसा, तांगेल सहवास ताबडतोब घेवंका. तांणी देहांत आसता म्हणसरी ताजो फायदो घेवंका. आनी इतली तरी आमी पातळी गाठका की तांणी देह सोडना पड सुद्दां आमी ताजे फायदो घेवचे शकता. तशी तितले आमी स्वताक तयार करता. कोहम बहुश्याम हो संकल्प देहामिती शक्य जाला आमकां. तेमीत मनशाने देहात नीट वापर करता समची आनी ताजे सार्थक करून घेवंका. हांगा समर्थांनी समासा शेवटी एक बरो मुद्दो सांगला. कल म्हळ्यार ते म्हणटा ती तुमकां परमेश्वरागलेंच पुजन करचें आसता न्हय, देवाक पूज करता म्हूण दिसल्यार अशी एखादो देह धरात जो दुख्खी आसा, पण ताज्यांतूय देव आसा. ताका संतुश्ट करात, ताका बुदवंत करात, ताका घडयात. हां, आधी तुडवी तुडवी मग हाती कुरवाळी, ओल्या मातीच्या देहाला येते आकृती वेगळी. तशी कर न्हू. तें कुंभारासारखा गुरु नाही रे जगात. ते कुंभारावर गुरु जायत तुमी. हां, तसले मनशाक कोणाक पडटा खावचें ना. ताका एकल्याक पयलीं वेवस्थीत ताका जेवचें दिलें, ताका देहाक समजायशी पयलें हें केलें. कड्डेर ताका मानसीक प्रॉब्लेम कसलोच पळयलो, कड्डेर पारमार्थीक प्रॉब्लेम. हां, तांतू तो ताका थोडें पूण इन्क्लिनेशन आसता आनी ताका इन्क्लिनेशन येवंका हें आमगेल आर्ट आसा, आमच्यान ती कल आसता. ताका तशी करची, तशी करची. आतां आमगेल घरा एकली कामाची आयल्या नवीन, कसलें कळनाशिल्लें तिका. जाल्यार आत्तां हगूर 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 सांगून 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 चिकेची पाम्म लागता ती म्हण येली. तर तांकां पयलें सगळ्यांक प्रेमाच मार्ग पडटा थंय वतलें. उपाश आशिल्ल्यान पयलीं तृप्त करता जेवणां बिवणां दिवन. कड्डे तांगेल कल प्रॉब्लेम आसा ती म्हण समजून घेवंका. कडेन ताका उपाय सुचोवंका ती. पयलें प्रापंचीक उपाय सुचोवंका ती. कड्डेरी तूं हाजे खातीर मात्र ये न्ही बाळा म्हूण सांगून हगूर हगूर मागीर तांकां आमचेर प्रेम दिसचा लागता. मागीर हगूर हगूर ती आमी सांगिल्ल्या दास बोध आयकुनच्या बसता ती.
सगळें तांकांय अगदी हें दिसता. तशी ताजे म्हूण अगदी तीरा गाड्डे अशें वागतले. मूर्ख आळशा वेळ कास धरची ना, तांगेल कल्ले करूं शकना ती. अपात्र जे आसा ती तांगेल पूजन घडच्या दिवने, तांक पूज करता बैसूं न्ही तांगेली जाल्यार तांगेल सुद्दां अंतकरण आसता न्ही, म्हणून तांकां दुखोवचें ना. पण तांगेल वाट्टे वची ना. कळ्ळें? म्हळ्यार आमगेल वेळ सुद्दां इनवेस्ट करतस. गेल्लेली वेळ परत मेळना. आमगेलें आयुश्य थोडेंच, आनी ती सुद्दां शेवटी भगवंतागेली इच्छा आसता. आनी तें भगवंतागेलेंच एक रूप आसा अशी समजून तांकांय दिवंका तितलो मान दिवंका, जाल्यार भोव चडय दिवं न्ही. आतां देह दुर्लभ निरूपण हाजे आमी वाच्या. चतुर्थ, हां, देहा खातीर देहामिती सगळें शक्य जाता. देहा करिता म्हूण हांगा आयल्या, तें म्हळ्यार देहामितीच अमूक करूंक आमकां शक्य जाता अशें तांकां म्हणचें आसा. श्रीराम देहा करिता गणेश पूजन, देहस म्हणून आमी गणपती पूजू शकतात. देहा करिता शारदा वंदन, देहा करिता गुरु सज्जन संत श्रोते श्रीराम, देहा करिता कवित्वे चालती, देहा करिता अध्ययने करीती, देहा करिता अभ्यासिती नाना विद्या, देहा करिता ग्रंथलेखन, देहस म्हणून आमी ग्रंथलेखन करू शकतात. नाना लिपी ओळखण, नाना पदार्थ शोधन, देहा करिता नुसतं आत्मस, ताका देहची ना. तो बरोवच्या शकतवे, ताका हात ना, पाय ना, माथ्य ना, कल्लें ना, ब्रेन ना, ताका फक्त आत्मस. ताका माध्यमाची गरज आसता, ताका देहाची गरज आसता. देहा करिता महाज्ञानी, सिद्ध साधू ऋषी मुनी, देहा करिता तीर्थाटणी फिरती प्राणी. देहस म्हणून सगळे कडे फिरू शकतात न्ही. देहस म्हणून श्रवण घडता, देहा करिता श्रवण घडे. देहा करिता मननी पवाडे, पवाडे म्हळ्यार रंगून वता ती मनन करून. देहा करिता देही आतुडे मुख्य परमात्मा. देह आस म्हणूच आमगेल देह आंतुची तो परमात्मा येवन बसला, ताका आमी पळोवच्या शकतात, ताजो अनुभव घेवच्या शकतात. देहा करिता कर्म मार्ग, कर्म मार्गान कर्म करची कशी, देह ना जाल्यार देह आसताची. देहा करिता उपासना मार्ग, देह असल्यार मात्र उपासन करूं जाता. देहा करिता ज्ञान मार्ग भूमंडळी, योगी वितरागी तापसी, देहा करिता नाना सायासी, देहा करिता आत्मयासी प्रगटणे घडे. देहामितीची देह तयार जाल्लो की तांतूं आत्मा येवन घुसता. कळ्ळें? म्हळ्यार आत्म्याकय एकल्याकच कले करूं जायना. देहात्म योग म्हणटात. आत्म्याक एकल्याक कले करूं जायना, तशी देहाक एकल्याक कले करूं जायना आत्मा शिवाय. तेमी देह आनी आत्म्याचो योग जेन्ना जाता, युनायट, तावळी तेमी देहा करता आत्मयासी प्रगटणे घडे. इहलोक आनी परलोक, देहा करिता सकळ सार्थक. इहलोकांतूय कले करचेस, प्रगती करचेस. विद्वान आर्टिस्ट आस आनी सायंटिस्ट आसा ती, एस्ट्रोनॉट्स आसा ती, तांगेल देहांत जो ब्रेन आसा ते वापरून ते इतल्यार आयले. देहे विण निरर्थक सकाळ काय, पुरश्चरणे अनुष्ठाने गोरांजने धूम्रपाने, शीतोष्ण पंचाग्नी साधने देहा करिता. देहा करिता पुण्यशील, देहा करिता पापी केवळ, देहा करिता अनर्गळ शुचिष्मंत. शुचिष्मंत म्हळ्यार बुद्धिमान, कळ्ळें न्ही? बुद्धिमान म्हळ्यार कळ्ळें? पुण्यशील, अतिपापी, स्वेच्छाचारी किंवा पवित्र हे देहामितीच जातात. देहा करिता अवतारी, अवतारी पुरुष देह दवरून येतात. देहा करिता वेशधारी, नाना बंडे पाषांडे करी देहा करिता. सगळे जे कल म्हणटा ती आमी संप करता ती, बंद करता ती, हँग करता ती, सब करता ती, अरे सगळ्यांक देहच येतात न्ही. नाना देहांतून नाना मत, देहा करिता विषय भोग, नाना देहान नाना विषय भोग, देहा करिता सकळ त्याग, होती जाती नाना रोग देहा करिता. देहाकच सगळे रोग आणि जातात. देहा करिता नवविधा भक्ती, बरें सुद्दां जाता. देह आशिल्ली मिती नवविधा भक्ती आमी करूं शकतात. देहा करिता चतुर्विधा मुक्ती, समीपता, सायुज्यता, ते पुराय आमकां सारूप येता, ते पुराय सलोकता, हे पुराय चतुर्विधा मुक्ती ज्यो आसा ती त्या देहामिती साध्य जातात. देहा करिता नाना युक्ती नाना मते,
देहांत अशिर्मिती नाना युक्ती आमकां सुचता ती आत्मकल एकलो कल्ले करू शकना देहाशिवाय आणि देह आत्म्याशिवाय कल्ले करू शकना. त्यांनी दोग जाणां मेळून जेन्ना एकडे येता ती देह दुर्लभ असलो दुर्लभ देह आणि ते केन्ना काण घेतल देव ते आमकां गोतना. तेमी जेन्ना आस प्रत्येक क्षण आमी आनंदाने आणि रिसोर्सफुल जावन वापरका बरोबर वापरका. देहाकरिता दान धर्म देहाकरिता नाना वर्म देहाकरिता पूर्वकर्म म्हणती जनी देहाकरिता नाना स्वार्थ देहाकरिता नाना अर्थ देहाकरिता म्हळ्यार देह आस म्हणू जाता म्हण देहाकरिता म्हळ्यार होई जे व्यर्थ आणि धन्य. थोडे जाण व्यर्थ घालयता ती देह आणि थोडे जाण धन्य म्हणून घेतात. देहाकरिता नाना कळा देहाकरिता उणा आगळा कोण कमी प्रतीच असता कोण श्रेष्ठ प्रतीच असता. देहाकरिता जिव्हाळा भक्ती मार्गाचा देह असं म्हणून भक्ती मार्गाची प्रेम येता. नाना सन्मार्ग साधने देहाकरिता तुटती बंधने देहाकरिता निवेदने मोक्ष लाभी. देह सकळामध्ये उत्तम देही राहिला पुरुषोत्तम सकळा घटी आत्माराम विवेकी जाणती. सगळ्यांक गेले देहांतू एक आत्मारामच आस तोच पुरुषोत्तम आत्माराम जावन राबला आमच्या देहांतू. देहाकरिता नाना कीर्ती देह धारण करून जर विवेकान वागल्यार नाना कीर्ती संपादन करू जाता. आणि मागीर दुसऱ्यांक सांगका लागना मरावे परी रोड रुपे उरावे बेंच रुपे उरावे करका लागना. तागल कीर्ती तोची कीर्तिमान जाता. शिवाजी गलकले हें करनिशिले तागल कीर्ती कशी वरली समर्थांनी कल केले ग्रंथ रुपे उरावे अथवा नाना अपकीर्ती देहाकरिता होती जाती. देह सम वापर ना जाल्यार हे तोवे बरी निवासून उडयल रे म्हणटात. अवतार माळिका देहाकरिता होती जाती अवतार माळिका देव सुद्दां नाना अवतार घेऊन येतात. देहाकरिता नाना भ्रम देहाकरिता नाना संभ्रम देहाचेन उत्तमोत्तम भोगिती पदे श्रीराम. देहाकरिता सकळ काय देहामितीच सगळं कले मेळटा देहाविण काही नाही. आत्मा विरे ठाई ठाई नवताच जैसा नुसतो आत बसल्यार तो खंय वत धांवन म्हणून कळनाची. देह हे परलोकीचे तारू देह परलोकीचे तारू नाना गुणांचा गुणागरू देहांत गुण असती नाना रत्नांचा विचारू देहाची नाही. सगळी रत्न मल बामणान मस्त रत्न गोळ केले ती इतली तांकां देह देह समज चलता मात समज चलता जाल्यार ती त्या रत्नांचो विचार करूं जाता. देहामीच जाता देह ना जाल्यार जायनाशिल्लें. देहाचेन गायन कळा देहाचेन संगीत कळा आवाज चल्ल्या मात्र संगीत म्हणू जाता. देहाचेन अंतरकळा ठाई पडे देह ब्रह्मांडाचे फळ देह दुर्लभची केवळ. देह हे दुर्लभ ब्रह्मांडाचे फळ एक झाड लायल्यार बी पेरता ती तावळी ते फुटता आणि तांतन झाड येता आणि ताजी मूळ जाता फुकट वता म्हूण दिसता पण त्या शेंड्याक परत तें फळच लागता आणि त्या फळान परत त्योच बी दिसता ती. पर्या देहास निवळ उमजवावे देहाकरिता लहान थोर करीती आपुलाले व्यापार त्याही मध्ये लहान थोर किती एक. कळ्ळें सान हड्ड सगळे प्राणी आपापणागल सान हड्ड व्यवहार करतात त्या देहामिती करू शकतात. जे जे देह धरून आले ते ते काहीतरी करून गेले. हरिभजने पावन झाले किती एक श्रीराम. अष्टधा प्रकृतीचे मूळ संकल्प रूपची केवळ नाना संकल्पे देह फळ घेऊन आले. नाना संकल्प कोरून आम्ही देह घेऊन येतात. आम्ही जेन्ना देह घेता ती तावळे आमगेल्या मनान कल्पणे संकल्प असता हें हांव करतली आणि हांव मगलें बरेंपण करून घेतली देवा म्हाका परत बरो देह दी म्हणून आमी मागून घेवन येता ती. म्हळ्यार नुसतो आत्म कल्ले करूं शकना आनी तो आत्मा बद्ध आसता आमगेले अंतर्मनांतू खंयच्यान तूं अंतकरणांतू. त्या अंतकरणागल संस्कार काण हांव तुज्यान म्हाका एक जावचें म्हणून म्हाका प्लीज म्हाका नरदेहूच दी बाकी देहांत कल्ले हांव करूं शकना. त्या खातीर ते म्हणटात हो हरिसंकल्प सत्य संकल्प. हरिसंकल्प मुळी होता मूळ माय जेन्ना जाल्ली तावळी हो हरिसंकल्प सत्य संकल्प आशिल्लो तोची फळी पहावा आता. नाना देहांतरी तत्वता शोधिता कळे तावळे सांगिल्ले वारी वेलाचे मुळी बीज वेल लायिल्लो ताच्या मुळांत बीज आशिल्लें उदक रुपी वेली समज
पुढे फळामध्ये बीज मुळीच्या औषध. मूळ आणि तुझे फळ आणि तुझे बीज आशिल्ले तेंच बीज लायन पळय तांथन वेल आयली. भोपळ्या बीज इतलो व्हड भोपळो ताजे एदे बीज लायले ताची वेल आयली. वेल येना पळय ते उदक ते पाविल ताक थंय पावले. वयर इतलो व्हड भोपळो लागलो. एक बीज लायिल्ल्याक कितले भोपळे लागले त्या वेलीक. मुळाकरिता फळ येते, फळाकरिता मूळ होते, येणेकरिता होत जाते भूमंडळ. असो काही एक करणे, कैसे घडे देहाविणे. देह सार्थकी लाविणे म्हणजे बरे. देहात मेळला न्ही तुमका त्या सार्थक कोण घेतली सांगतात. आत्म्याकरिता देह झाला. आत्म्याक आपणाक हे संस्कार रूपी हांतान सुटून वचचेस आणि परमात्म्यात विलीन जावचेस ही इच्छा झाली, प्रबळ इच्छा. ताणें प्रार्थना केली तावळी ताजे प्रमाणे आत्म्या खातीर देह दिलो देवान ताका. दुर्लभ देह, मनुष्य जन्म. देहाकरिता आत्मा तगला. देहामितीची त्या आत्म्या कल्पणी कोरूच जाता. उभय योगे उदंड चालिला कार्यभाग. दोग जाणां मेळून समज जर हें केल्यार मस्त बग करच्या जाता तांकां. चोरून गुप्त रूपे करावे ते आत्मयासी होते ठावे. आमकां खंय कोणाल्याक थान निपोवचें जाता कसलेंय जाल्यार स्वताल्या थान स्वताल्या आत्म्याक निपोवन दवरचें जातलें. आत्म्याला थान कसलें निपोवचें जायना. प्रत्येक तेमी ताका दुसरें नांव केल्लें गो तसलें चित्रगुप्त. चित्रगुप्त सर आमी मोर वचना पळय ते चित्रगुप्त सगळें रेकॉर्ड जातले. बरें वायट पुरे रेकॉर्ड जाता. कळ्ळें म्हळ्यार थंय आप्यापिची ते कार्ड पंच करतात न्ही एक एक ऑफिसान तांणी मस्त बरें हें आसता. तुमी कितले ना ना हांव पयले आयली अर्द तास पयले आयली म्हणूं जायना. कार्ड पंच करपा लागता. कार्ड पंच केलें की ते हाजेर थंय ताबडतोब टायम येता कितले घंट्यार तुमी कार्ड पंच केल्लें म्हणून आनी कितले घंट्यार भायर पडली तेणें पंच करपा लागता. चोरून गुप्त रूपे करावे ते आत्मयासी होते ठावे. कर्तृत्व याचेन स्वभावे सकळ काय. देहामध्ये आत्मा असतो, देह पूजिता आत्मा तोषतो. देहात पूज केली उगीच उपास करची ना त्यांनी ती. देहाक तृप्त केल्यारी आत्म्याक तृप्ती मेळटा. देह जड खरें म्हळ्यार आत्मतृप्त जावंका म्हूण आमी खावंका. देह पिडिता आत्माक शोभतो प्रत्यक्ष आता. देहा वेगळी पूजा पावेना. देह ना जाल्यार त्या आत्म्याला पूज कशी करची. आत्म भितर बसला तेमी देहालीच पूज करता म्हणून समर्थ सांगता ती कोणे एकाक तुमी हें करा ती आनी ताका संतुश्ट करा ती. देहा वेगळी पूजा पावेना, देहाविण पूजा फावेना, करूंक जायना. जनी जनार्दन म्हणून जना संतुष्ट करावे. म्हणून लोकांक तांगेल कलकल प्रॉब्लेम्स आसती, तांगेल दैहिक प्रॉब्लेम, मानसीक प्रॉब्लेम, फायनान्शियल प्रॉब्लेम सगळे सोडोवच्या पळोवंका. कळ्ळें म्हळ्यार तांकां मदत केल्यार तांगेल देहाक मदत केल्यार तुमकां दिसता देहाक मदत करची म्हणून तर भितर बशिल्लो जो जनार्दन आसा तो संतुश्ट जाता. उदंड प्रगटला विचार धर्मस्थापना तदनंतर हें सगळं जावन एकच जनी जनार्दन म्हणून जना संतुष्ट करावे. सगळं जानांक संतुष्ट करत आयल्यार कळ्ळें जाता आपोआपीची सगळ्यांक सेवा करता करता तो जनी जनार्दन आमकां दिसच्या लागता आनी कड्डेरी आपोआप धर्मस्थापना जाता. तावळ तो निस्पृह महंत तयार जाता अशी सेवा करता 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 आनी उदंड प्रगटला विचार धर्मस्थापना तदनंतर. धर्म धर्म म्हळ्यार शेवटी कल्लें जगाला प्रेम अर्पावे. हेंची माणसाने माणसाशी माणूस म्हणून वागावे, जगाला प्रेम अर्पावे. तशी प्रेम दिवंका. उदंड प्रगटला विचार धर्मस्थापना तदनंतर. तेथेच पूजेस अधिकार पुण्य शरीर. धर्मस्थापना करूंक कोण शिकयत की किंवा ताजे धर्मस्थापन जावंका म्हण हो विचारू
इतकें सगळं दिना पडे खंयचे जनतेच मनान जनांगल मनात हो विचार येत की आता मी मुखारी वचका ह्या कोणागले ह्या महंतागल कास धरका आमी शिकून घेवका म्हणून तसलं ते पुण्य शरीर सगट भजन करू येते तरी मूर्खपण अंगी लागते कोणाकय पकडून यो रे म्हणून ताजे मुखार अध्यात्म गाढवा पुरे वाचली गीता कालचा गोंधळ बरा होता सगळ्यांक अध्यात्म सांगच्या बैसू नये तांकां आवडच का त्यामुळे चिक्के जरी आवड खंयच्यान येता तुम्ही जर कष्टान म्हाका पावता ती तरी म्हाका तुमचे बद्दल प्रीती दिसता वय की नाही हां मगर दुख्खान तूं दुःखी जावन तुम्ही म्हाका धीर दिलो हां मगल आनंदान तुम्ही भाग घेतलो केन्नाय तुमकां द्वेष दिसनी मत्सर दिसनी कळ्ळें ना हां बऱ्याक बरें म्हणलें चूक जालें हें पळय हांगा तुका चुकता म्हण गमटे करून सांगून यो कशी सुधारचें हांव तुका शिकयतां म्हूण शिकयलें ताका सम वाटेर हाडलें हाता दवरून वाट चुकिल्याक वाटेर हाडलें हां सगट भजन करू येते तरी मूर्खपणा अंगी लागते सगळ्यांकय जर तुम्ही हें करू लागल्यार गाढवासी पूजिता कळते काय त्याला गाड्डवशी असतात थोडे जाण तांकां कसलें लागना तांगेल पूज करता बसल्या कलो उपयोग जायना टायम वेस्ट पूज्य पूजेसी अधिकार उगेच तोषवावे इतर हां पूज्य जे असता ती तांगेलीच पूज करका म्हळ्यार तांकां सम तांची मागशी लागून तांगेल प्रगती जायशी आमी पळोवंक हां आनी बाकीच्यांकय दुखवू नये कोणाचे अंतर म्हणजे बरें ते कोणाक कळना गाढवा वारे असता ती ठीक आसा तांगेल उगीच तूं कल गाड्डव असं म्हणू नये काणशाक काणस म्हळ्यार कोप येता वय की नाही मांकडा मांकड म्हळ्यार कोप येता काळ्याक काळ म्हळ्यार कोप येता तशें कर न्ही अंतर दुखो न्ही सकळ जगदंतरीचा देव शोभता राहाव्या कोठे वाव जना वेगळा जनास उपाव आणिक नाही आम्ही त्या देवाक खंय पळोवंका जगदांतरांतूची सगळ्यांक हृदयांत देव असता सगळ्यांक शरिरांत देव असता देहांत देव असता तो पळोवंका देव देव्हाऱ्यात नाही देव नाही देवालयी देव चोरून नेईल अशी कोणाची पुण्याई देव देव्हाऱ्यात नाही नुसते देवाऱ्यांतच ना देव जानांत असता तावळी तांकां जर आमी खूश केले जना वेगळा जनास उपाय आणीक नाही परमेश्वराचे अनंत गुण मनुष्य काय सांगावी खूण परंतु अध्यात्म ग्रंथ श्रवण होता उमजे अध्यात्म ग्रंथ हाजी खातीर वाचका ती आनी तेमे श्रवण म्हळ्यार हांगा वाचचा ती म्हणणी पठण म्हणणी श्रवण म्हळ्यार कोणेपणी सांगका संतांगल तोंडांतल्यान मुखाणे अनुभवी मनुश्यागल मुखाणे आमी आयकूंका आनी कान करिगा सर्वांगा म्हण सम आयकूंका त्या वळी कल जाता त्या परमेश्वराल सगळे गुण आयकल्यार आमकां अध्यात्म ग्रंथ श्रवण होता उमजे कल्ल कळटा कल्ल उमजता आमगेल मनुष्य देहा सार्थक कशें करता जनांतू जनार्दन कशें आसता सगळे कडेन देव कशें आसा त्या आत्मतत्व कशी भरल्या त्या आत्मज्ञान तो संत आमकां करून दिवचे शकता म्हणून इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे देह दुर्लभ निरूपण नाम समास चतुर्थ श्रीराम हो चतुर्थ समास जालो आजी हांगा गोमटेंची तांणी सांगल्या म्हळ्यार देहा शिवाय आमकां करूं जायना जाल्यार देहाक आमी अगदी वी टेक इट फॉर ग्रांटेड तान म्हजे खातीर सगळें करचें आनी हांव कसलें करचें ना हांव उपास करचें तपास करचें हांचे खातीर हें मागून घे तांचे खातीर आनी ते कोणा खातीर मागून घेतात तांकां आमगेली कसली किंमत पडलेली आसना तर आमी आमगेलें कल्याण करून घेवंका न्हय हां आनी आमगेल पयलीं कल्याण करून घेवंका विमानान सुद्दां आमकां सांगतात गो तसो ते ऑक्सिजन मास्क तो घेता पयलीं तुमगेल तोंडा लायात कडे बाजू बशीन तुमगेल चार्डा लायात कल मागीर तुमी बेशुद्ध जाल्यार ताका लायतली कशी तशी स्वता पयलीं रक्षण करून घेत आनी मागीर बाकीच्यांक शिकोवचें काम करत तांकां समज मार्गार हाडचें तांकां मदत करची हें करचें जनता जनार्दनागल सेवा करची हां तीच जनार्दनागल सेवा अशी लेखून तेमी ती तो
अशी जनार्दन आमकां दिसना, देव अशी दिसना, पण तागेल दोखंचे देहांत की ते देह दिसता आनी त्या देहावेल तेज, तांगेल काळजो, तांगेल हें तें बरोबर डेपिक्ट जाता तांगेल चेहऱ्याचेर. ताजे वयल्यान आमी जाणून तांगेल दुख्ख कमी करचें पळोवंका, तांगेल आनंदान सहभागी जावंका, आमी आनंद मनावंका, अशी कोर न्हू आमी राब्या. आतां हांगा हो जे हें करूंक आमकां सामर्थ्य कोण दिता? तरी समर्थ हांगेल प्रार्थना दिता. समर्थकल प्रार्थना करता ती कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. दास म्हणे आम्ही केले पावल, दयेसी नाही सरी, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी, अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुची सावरी दयाळा, कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी दयाळा, कल्याण करी. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. खरेंचे संत श्री समर्थ रामदास स्वामी आणि सगळेची समर्थ संत तांणी केन्नाय स्वता खातीर मागून घेनी, कायम तांणी जनता जनार्दना खातीर मागून घेतल्यानी. अंतूच तांगेले होडवी कसं तर आमी तें चारित्र्य तांगेलें आमी घेवच्या पळोवंका, हें आमी टिपून घेवंका, आमगेल्या मनान टिपून घेवंका. दत्तगुरून 24 गुरू केलेले, आमी एक समर्थांक सद्गुरू म्हूण टिपून तांगेले गूण घेतल्यार पुरो, ती सगळं फावता. आनी हें आतां किर्तन पुष्प, हें विवेचन पुष्प तांणीच घडोवन हाडया. तांगेल्या चरणार आमी सगळ्यांनी मेळून दवरया आनी म्हणया, नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवाद.